आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, आरसो कोंकणी मैन्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मोटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेतांव काजारा, बायल भुरगीची रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायची वर्ल्ड 24/7 पळोवनच्या सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार. आणि तुमकां समेस्तांक आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याच्या 43व्या अंगड्याक मोगाचो स्वागत. मोगाच्या वीक्षकून आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक आसात युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर. हर एका अंगड्याच्या पहिल्या लाखी विनराक धर्मार्थ भलायकी तपासणी करच्याक गिफ्ट वॉचर तांणी आमकां दितात आणि तांच्या संगता ह्या कार्याक सह पोषक जावन संगात दिल्ली आसात मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स, लाकेनी केक शॉप, आयडियल चिकन, रेक्झिन सेंटर तशेंच वीटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लाइटिंग्स. मोगाच्या वीक्षकांनो फाटल्या 42व्या हफ्त्यातावन आमी दोगी सजरा रिलोडेड हे कार्य भरपूर मापार दायची वर्ल्ड टीव्हीचेर तुम्ही हर एका हफ्त्यांत हर एका बुधवारा सुखान आसतना पळोवन आसात. आदल्या अंगठ्यार आमी भुरग्यांच्या जतने विशयांत अंगडो काडिल्लो आसा आणि जाय तितल्या जणांक हो अंगडो रुचलो आणि वीक्षकांच्या अभिप्रायाकाल तांच्या अपेक्षेकाल हो अंगडो आमी फुडें सरवरून आसा. आनीकय माहिती तुमच्या सांगाता वांटच्याक आमच्या आवय बापयन तशेंच आमच्या आजो तशेंच आजयेन तांणी भुरग्याक सांबाळलेली ती रीत बळशाची जतन घेवच्या खातीर तांणी आदारलो तो सबार संगती सबार विशय तुमच्या मुखार ह्या पिळगेकी पावोवचे खातीर आमी करचे हे प्रयत्न आयच्या अंगड्याचे जावन आसा. आयच्या अंगड्याचो विशय भुरग्याची जतन ह्या विशयांत सवाल आमी मुखार व्हरता. तर आयच्या अंगड्याचे पहिले सवाल कितें म्हण आमी पळया तुमच्या टीव्हीचेर. आयच्या अंगड्याचे पहिले सवाल अशें आसा, बाळकाच्या स्त्रियेचे शुद्धीकरण कितल्या दिसांनी जाता? 4 ऑप्शनां तुमकां दिल्यांत 30, 13, 25, 40. बिजे तावन डोरीन बाय लायनर आसा. जाप सांगा म्हाका. 40 दिसांनी. 40 ऑप्शन दिसांनी. डी. मुकलो उलो आसा शक्तीनगर तावन ग्लॅडविन लायनर आसा. हॅलो ग्लॅडविन. हॅलो, नमस्कार. नमस्कार ग्लॅडविन. कशे आसा तुम्ही? हांव बरो आसा. तूं कशें आसाय? बरो आसा. आता भुरग्यांच्या जतने विशयांत आईच्या अंगड्यांनी सवालांक आनी येवन आयला. पयलें सवाल पळयलें गे. वय पळयले. जाप कितें म्हणटाय ग्लॅडविन? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी कितें वाचून सांगचें? 40 दिसांनी गे. वय. ओके, देव बरें करूं ग्लॅडविन उलो केल्ल्याक. मुकलो उलो आसा अशोक नगर तावन लीना लायनर आसा. हॅलो. लीना बाय नमस्कार तुमकां. नमस्कार. आदल्या हफ्तारी तुमकां कॉल मेळ्ळे वय मो? वय वय. हर एक हफ्त्यान तुमकां कॉल मेळटा जाल्यार खालें ट्रिक आसा. म्हाका प्राइज मेळोना देखून. ओ प्राइज मेळोना म्हणून. प्राइज मेळचे मुसर कॉल करत आसात म्हणटा दिसता तर न्हय. वय. ओके, आतां जाप कितें म्हण सांगचें म्हाका? 40 दीस म्हणटाय गे. वय. गेस करताय गी? गॅरंटी कडेत आसा गे? गॅरंटी. गॅरंटी गे. वय. 40 दिसांनी वोल करता म्हणल्या खातीर 40 दीस म्हणटाय गी. ना ना ना. ओके, पळया जबाब सारकी गी ना गे म्हणून देव बरें करूं. मुकलो उलो आसा बंटवळ तावन फ्रांसीस लायनर आसा. नमस्कार तुमकां. नमस्कार. जाप कितें म्हण सांगतात? ऑप्शन डी 40 दीस. ऑप्शन डी 40 म्हणटात न्हय. वय वय. ओके, देव बरें करूं फ्रांसीसा मुलो केला. ओके. मग अच्छा वीक्षकांनो तुम्ही पळोवन आसात आमी दोगी सेजरा रिलोडेड कार्य आणि आईच्या अंगड्यांत भुरग्यांच्या जतने विशयांत सवालां प्रस्तुत करचे आमचे प्रयत्न. आणि पहिल्या सवालाक जवाब दिवच्याक मुकलो उलो आसा बेडमंटावन लिडिया लायनर आसा. जाप सांगा लिडिया बाय. ऑप्शन ए.
30 दीस. ऑप्शन ए 30 दीस म्हणटाय गी किती आता वय. 30 दीस म्हणून सांगतात आ 30 म्हणून किती म्हणतात 30 म्हळ्यार एक म्हयनो एका म्हयन्यानी शुद्धीकरण जाता. सो तो एक महिनो त्या स्त्रीयेन भायर वचून उजो म्हणून गे वय तशें म्हणटात. ये 30. ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. ओके. पण इल्लो वेळ राखून रावल्यार सारकी जाप कितें म्हण कळटा. आयच्या दिसा हो अंगडो आमी सदर करनासतना एक विभिन्न विशय कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी आमी टेक्नॉलॉजी चड आसा, आधुनिकता चड आसा, जाय तितली आस्पत्र आसात, डाक्टर आसात आनी वैद्यकीय क्षेत्रांत तशेंच विज्ञानान जाय तितली बदलावण जाल्ली आसतना आमच्या पुर्वजांनी कितें एक वाडोवन येवची एक रीत रिवाज आमकां दाखोवन दिल्या. ती रीत रिवाज आमी ह्या दिसांनी विसरोवन आसा आनी ती विसरोन नजो कित्याक म्हळ्यार आमच्या भोंवतणी आसच्या संगतींतावन आमकां मेळची ती भलायकी निजायकी वर्तीच म्हूण सांगयेत. मुख्य उलो हांगासर आसा उजिरेतावन जॅनेट लायनर आसा. जॅनेट बाय जाप कितें म्हूण सांगतात. आन्सर ये 30 दीस. ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. आनी हांगासर आयच्या अंगड्याच्या पयल्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ संपता. हफ्त्याचे सवाल परत एक फावटी आमी ह्याच संदर्भात तुमचे खातीर प्रसार करता. आयच्या अंगड्याचे हफ्त्याचे सवाल कितें म्हण पळया. हफ्त्याचे सवाल अशें आसा गुरुवादाराच्या सुरवेर आसच्या वंकीक कितें म्हणटात. 4 ऑप्शनां दिल्यांत पिंचळवलां, दुवाळे, उमाळे, कळवळे. कितें जाप म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचें. व्हॉट्सॲप करूंक आसचे नंबर तुमच्या टीव्ही पडद्यार आसा सदावत जावन तुमच्या फोनांनी खंडीत जावन सेव आसा म्हूण म्हजी पातयेणी 9380043073 ह्या नंबराक तुमी व्हॉट्सॲप करा. नांव, गांव आनी ताचे उपरांत सारकी जबाब आनी तुमचे कॉन्टॅक्ट नंबर कितें म्हूण तुमी आमकां धाडून दिवचें. आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल आमी सदर केल्ले तर ह्या सवालाक सारकी जाप कितें म्हूण आतां पळया. आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल अशें आसलें बाळकाच्या स्त्रियेचें शुद्धीकरण कितल्या दिसांनी जाता आनी हाका सारकी जाप आसा 40 म्हणून कोणे सकट जबाब दिल्या. तांची नांवां आमी दोगी ससरा हाच्या लक्की बावलांत आमी गेल्या कार्याच्या अखेरीक इनामाजीकचो अवकाश तुमचो जावन आसा. तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो आदल्या हफ्त्यांत आमी एक व्हॉट्सॲप सवाल विचारले. आदल्या हफ्त्याच्या अंगड्याचे व्हॉट्सॲप सवाल ह्या सवालाक जाय तितल्या जाणांनी जापी आमकां धाडल्या तर पयले आमी सारकी जाप कोण कितें म्हणून पळया. आदल्या हफ्त्याचे व्हॉट्सॲप सवाल अशें आसा बळशाच्या नितळाये खातीर आवय कितें तयार करून दवरतली आनी सारकी जबाब आसा आंगोट्यो आवय तयार करून दवरतली बळशाच्या नितळाया खातीर. 6 जाणांनी आमकां सारकी जाप धाडून दिल्या आनी हांच्या पैकी इनामां कोणाक फावो जाता म्हूण आतां पळया. विजेत आसात लविना निर्मला पिंटो निरुडे, नमान बाळोक जेजू मैनाळे फावो जाता. स्मिता मास्करिनस काटीपडला, दैविक अमृत मैनाळे, सॅन्ड्रा डिसोजा रक्नो हफ्त्याळे, लुसी डिसोजा उजवाड पंद्राळे, अनिता लोबो फेरार आमचो संदेश मैनाळे, लिडविन सिक्वेरा कुलशेखर रेगिस्तानांतले फुल, प्रीती डिसोजा सुरतकल स्टॅनी बेळासो खाणियसो पुंजो आनी रेक्सन डिसोजा निट्टे सेवक मैनाळे फावो जाता. कोणाक पुस्तकां लाभल्यांत वर्गणी लाभल्यात ती वाचप्यांक पावा जाय. तुमचे थंय वाचची अभिरूच चड जाय म्हणून आमचो उद्देश जावन आसा. दया करून कोणाक वर्गणी लाभल्या कोणाच्या एड्रेसार तुमची वर्गणी पवित करी जाय म्हणून आमच्या स्टुडियोक संपर्क करून तुमी तिळसूचें. तर आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल कितें म्हूण आतां आमी पळोवन येवया. आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल अशें आसा आदी बळतेरा वेळार बळतीक नंजी जायन अशें तोंडांत एक पाळ दवरतली आनी हें पाळ खंयचें. 4 ऑप्शनां तुमकां दिल्यांत आग्राचें, सस्पिणीचें, वैखंड आनी पोटकळीचें. हांगासर उलो आसा कारकोल तावन मानेस्त लॉरेन्स लायनर आसा. लॉरेन्स साहेब नमस्कार तुमकां. नमस्कार. आतां जाप कितें म्हूण सांगतात म्हाका. वैकंठ, श्री वैकंठ. वैखंड म्हणटात गी. वय गेस करतात गी कळीत आसा गे. कळीत ना गेसिंग. ओके देव बरें करूं. ओके थँक्यू. मुकलो उलो हांगासर सकार कोळतावन कियोन लायनर आसा. हॅलो कियोन. हॅलो. सो कियोन परीक्षेक तयारी कशी जावन आसा. बरी जावन आसा. केदला तावन सुरू जाता परीक्षा. सुरू जाल्या. कितली जाली. कितले सब्जेक्ट जाले. 2 सब्जेक्ट जाले आनी कितले बाकी आसात. 4 गी आनी 6 आसात. आनी 6 आसात. ओके जावन दी बरें.
आता जाप कितें म्हण सांगताय म्हाका ऑप्शन बी वसून सांगचे कितें म्हणून सस्विनीचे सस्मिनीचे ये सस्पिनीचे ते मुख्य उलो हांगासर आसा आयरीन लायनर आसा विद्यागिरी तावन आयरीन बाय नमस्कार तुमका नमस्कार आता विद्यागिरी म्हळ्यार मुडबिद्रेगी मूडबिद्रे विद्यागिरी मुडबिद्रे कॉलेजी लागी म्हणून न्ही विद्यागिरी कॉलेजीकडे वय ओके आता आयरीन बाय आता बाळतरा विशयांत बाळतीक नंजी जायनातल्या बरी एक पाळ दितात खंय पाळ दवरतले तोंडार कितें तें कितचे पाळ ते बी ऑप्शन बी सस्विनीचे ऑप्शन डी बी 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 सस्विनीचे ओके सस्पेंडीचे खंय मेळटा हे पाळ ते काही मेळटा आसतले दुकानांनी हा दुकानांनी मेळटा दुकानांनी की मेळटा विद्यागिरीन मेळटा की आ विद्यागिरीन मेळटा की विद्यागिरी हांगा ना आता बा हांगा काही रानांचे नान जाल्यार काही मेळचे रानांनी मेळचे ओके जाऊ दी पळया मेळ्ळ्यार आमकां सांगा देव बरें करूं जाप दिल्ल्या हाका ओके ओके थँक्यू उजिरे तावन जॅनेट बाय लायनर आसा जॅनेट बाय नमस्कार हॅलो हॅलो येस जॅनेट बाय तुमची व्याप्त कितें वावर करतात गी घराच आसात गी हांव घरात आसचे सर पहिले पंचायत मेंबर जावन आली आता हांव दिमुख जाली आमची. पडलो हुद्दो तुमचो न्ही खंयचो हुद्दो वय, काणी वय. येवना गे सर पंचायतार खंयचोय हुद्दो काणी येवना गे थंय आमकां ऑप्शन नासले न्ही आमच्यो सिटी उण्यो आसल्यो तशें जालें न्ही वय वय पूण तुमच्या आता नेक्स्ट पंचायतान चान्स मेळ्ळ्यार रावचे जाय तितली सेवा दिल्या पंचायतान न्ही वय वय मस्त तृप्ती आसा ओके भोव बरें फुडल्या दिसांनी जाय तितलो अवकाश मेळोवन दी जाय सर थँक्यू ओके आता जाप कितें म्हण सांगा म्हाका आन्सर बी सस्पिनीचे आन्सर बी सस्पिनीचे म्हणटाय गे वय ओके जॅनेट बाय देव बरें करूं उलो केल्ल्याक जाय सर थँक्यू खरकोल तावन एलरॉन लायनर आसा एलरॉन नमस्कार नमस्कार सो एलरॉन कितें नमस्कार. स्कुलाक वयताय गी तूं वय खंयच्या क्लासीन तर सेवेंथ आता सेवेंथाक कोंकणीर कितें गी म्हणटात न्ही कितें म्हणटात कोंकणीत इल्ले कोंकणी शब्द वापरया आमी आमच्या प्रोग्रामात सातवी क्लास हा सातव्या क्लासीन तू शिकताय न्ही कोण ते मम्मी सांगून दिता आसा गी म्हणून न्ही जाग जावन आसा वाईनकुंड वैकंड म्हणटाय गे देव बरें करूं एलरॉन उलो केल्ल्याक आनी मुख्य उलो हांगासर आसा केम्मण्ण तावन मानेस रॉनी लायनर आसा रॉनियम नमस्कार तुमकां नमस्कार नमस्कार जाप कितें म्हण सांगता आता जाप वैंकट सी ऑप्शन सी वैकंड म्हणटात गे वय 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 वैंकट सी ऑप्शन सी दुसरे इल्ले चिंता पडल्या दुसरे आनी तीन ऑप्शन आसात ना 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 तेंच 100% 100% तेंत गे वय 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 ओके, तुम्ही सांगले 100% सारखे जाता की म्हण पळया देव बरें करूं बारीक कशी जाली ओके तुमच्या ओके ओके मुख्य उलो आसा कुलशेकर तावन मोनिका लायनर आसा मोनिका बाई नमस्कार तुमकां हॅलो नमस्कार आता जाप कितें म्हण सांगचें म्हाका बी सस्पिनीचे ऑप्शन बी सस्पिनीचे म्हणटाय गे वय 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 सारखें कळीत आसा गेस करतात गी वय 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 म्हणून आसा देव बरें करूं उलो केल्ला का पळया तुमी दिल्ली जाप सारकी गी ना गी म्हणून इल्लो वेळ तुम्ही राखून रावल्यार जालें ह्या दिसांनी आमी आधुनिकतेच्या सोदनेर खंय कडेन आमची रिवाज आमची संस्कृती आमची भास वापरचें उणें 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 जावन गेलां आनी अशें आसतना जर आमी आमच्या भासेक मोल दिलें गौरव दिलें आमची संस्कृती हर एका दिसा सदांनीत पाळूंक शकल्या वा आमच्या पुर्वजां जावन कितें सकट माहेत आमकां मेळ्ळ्या तांणी करची ती आचरणां जावंक पुरो वा भलायकी सांबाळच्याक तांणी वापरची विविध वखदां जावंक पुरो आनी ताच्या सांगता चलत्या जिविताक हर एका दिसा आमचें जिवीत जियेत आसतना कितें आमकां गरजेचें आसा तें सकट कितें आमच्या पुर्वजांनी आमच्या मालगडनी वापरलेलें आसा तें जर आमी जाणा जाल्या तर खंडीत जावन आमची भास संस्कृती सदांनीत उरतली म्हूण सांगूंक खुशी व्हरता आनी मुखलो उलो काण घेता सुरत कलतावन प्रीती लायनर आसा हॅलो प्रीती हॅलो सो प्रीती जाप कितें म्हण सांगताय नमस्कार नमस्कार तुमकां आन्सर जावन आसा बी सस्पिनीचे आन्सर ऑप्शन बी सस्पिनीचे म्हणटाय गे वय वय प्रीतीक हाच्या आदी सुमारपटी कॉलां मेळ्ळ्यान गी म्हणून न्ही सुमार पटी ना 2 पटी मेळ्ळे 2 पटी प्राइजय मेळ्ळ्यान गी म्हणून एक प्राइज मेळ्ळा एक प्राइज मेळ्ळा जावं दी प्रीती देव बरें करूं
मुकल्या दिसांनी हेरांक अवकाश कर दिवचे जायत की Right, आणि right. 3 महिने जाल्या उपरांत मागीर कॉल केल्यार जालें परता ओके ओके बेंदूर तावन मेलोनी लायनर आसा हॅलो मेलोनी हॅलो नमस्कार नमस्कार तुमका हांव इल्लेशें मेलानी वळख उलयतां वळख बेंदूर तावन सांगा वळख करून दिया इल्ले कितें करतात पयले पटी तुमचे लागीं उलोवचें म्हण दिसता म्हाका आमी पिवशी शिकता हांव पीयूसीन शिकतात पिवशी करता एलोश्यो सद हा वय वय खंयचे स्ट्रीम काण गेला तुवें सायन्स कान गेला सायन्स काण गेला ह्या दिसांनी कितें रजा जावन आसा की परीक्षा जावन आसा की वय फर्स्ट पिवशी जाली एक्झाम जाली हा फर्स्ट पीयूसी जाले म्हणल्यार 3 महिने रजा न्हय वय वय 3 महिने 3 महिने गम्मत रजा गे गम्मत ओके जाऊन दी मेलोनी आता जाप कितें म्हण सांगचें म्हाका ऑप्शन बी सबस्टिनीचे ऑप्शन बी सस्पेनीचे म्हणटाय गे वय वय ओके देव बरें करूं मेलोनी उलो केल्ला मुकलो उलो आसा मेरला पदावतावन वायलेट लायनर आसा हॅलो नमस्ते नमस्कार तुमका वायलेट बाय नमस्ते आता जाप कितें म्हण सांगता आता जाप 10th बी सस्पेनीचे ऑप्शन बी सस्पेनीचे म्हणटाय गे वय वायलेट बाय लागी पयले पटी उलोवचें म्हण दिसता वय 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 एखाद्या वेळा जाप चेंज करूंक आसल्यार एक अवकाश करून दिता कितें म्हणटाय सस्पेनीचे दिसता म्हाका वाईन कोटू त्याका घालक ताळ्यात दुकान ಎಲ್ಲರೂ सस्पेनीचे चिंता वय मागीर उरलें दोन दूरले ते आग्राचे ते इतले फरक पडना का ओके फरक पडना त्या खातीर सस्पेंडीचे म्हणटाय गे वय वय पण वायलेट बाय तुम्ही दिल्ली जाप सारखी की नांगी म्हणून इल्लो वेळ जाय राखून रावा जाय देव जाय, बरें देव करूं बरोबर. केल्ला देव बरोबर थँक्यू आणि हांगासर आईच्या अंगड्याच्या दुसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता हफ्त्याचे सवाल परत एक पुढे तुमचे खातीर आमी सादर करता हफ्त्याचे सवाल अशें आसा गुरुवादाराच्या सुरवेर आजच्या वंकीक कितें म्हणटात पिंचाळवाला दुवाळे उमाळे कळवळे सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचे नंबर तुमच्या टीव्ही पडद्यार आसा 9380043073 आणि ताच्या सांगात आमच्या कार्याविशयांत तुमची अभिप्राय कितेंय असल्यार आणि ताच्या सांगाता फुडल्या दिसांनी खंयचो आंगडो तुमकां जाय म्हण तुम्ही आमकां तुमची अभिप्राय तिळसी येता नंबर तुमच्या टीव्ही पडद्यार येदळूच तुम्ही पळयल्ले आसा दुसरें सवाल अशें आसलें आदी बाळतेरा वेळार बाळतीक नंजी जायनशें तोंडांत खंयचें पाळ दवरतलीं आनी थोड्यांनी वैखंड म्हळें आनी सारकी जाप आसा सस्पिणीचे जावन असली सारकी जाप कोणे सकट सारकी जबाब दिल्या तांची नांवां आमी दोगी सजराच्या लकी बावलांत दळूच आमी घाल्लीं आसा तशेंच आमच्या अंगड्याचे आदल्या हफ्त्याचे विजेत तांची इनामां आनी येवन आमच्या स्टुडिओक येवन गेल्यात तर तांची एक ल्हानशी झळक तुमचे खातीर तर आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल खंयचे म्हण पळोवचो वेळ भुरग्याच्या जतने विशयांत आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल खंयचे सवाल अशें आसा बाळतीची साठवी म्हळ्यार खंयचो दीस बाळतीची साठवी म्हळ्यार खंयचो दीस 4 ऑप्शनां तुमकां थंयसर दिल्यांत 4थो दीस 8वो दीस 6वो दीस आनी 30 दीस खाटी पडला तावन डिओन लायनर आसा डिओन नमस्कार तुका येस डिओन तुझ्या विशयान दिल्लेशें वळख कर दी कितें वावर करताय तूं हांव सर हांगा काटेवालांत वावर जावन आसा रिक्षा ड्रायव्हर जावन आसा काटेपळांत वावर करनासात न्हय बरें जावं दी मनेस डिओन आतां म्हाका जाप कितें म्हण सांगा बाळतीची साठवी म्हळ्यार खंयचो दीस बी 8वो दीस ऑप्शन बी 8वो दीस म्हणटाय गे वय ओके देव बरें करूं डिओन उलो केल्लाक आमी दोगी सजरा रिलोडेड हें कार्य हर एका बुधवारा तुमी मुगान तुमी पळोवन आसात उलो करतात आनी जाय तितल्या नव्या कॉलरांक आमी अवकाश कर खंडीत जावन दिजय कित्याक म्हळ्यार गवार तशेंच परगवार हें कार्य पळयतात कोंकणीची अभिमानी जायते जाण आमचे मदगात आसात आनी अशें आसतना हर एका कोंकणी लोकांक हें कार्य पावो जाय म्हणलो आमचो उद्देश आनी हो उद्देश जारी जायचे तर कोणाक रेग्युलर जावन कॉलां मेळटात तांणी इल्लेशे दुसऱ्यांक कॉल करूंक खंडीत जावन अवकाश कर दिजय आनी अशें हर एकल्यांनी ह्या कार्यांत भाग घेतिल्ल्या बरी जाता कोंकणी शिकल्या बरी जाता कोंकणी विशयांत जाणवाय आनी की सडयल्ल्या बरी जाता फाटल्या 22-23 हफ्त्यांत हांव जाय तितले विशय आमी तुमच्या मुखार सादर केल्लो आसा
कोंकणी म्हणटा आसतना ती आमची मायभास. आमच्या मायभासे वयर आमकां गौरव आसूंक जाय, अभिमान आसूंक जाय. आनी ह्या दिसांनी हेर भासांच्या प्रभावाखाल वा आमच्या एक शिकपाच्या प्रभावाखाल खंयी एक कडेन घरांत कोंकणी वापरचें, घरांत कोंकणी उलोवचें उणें उणें जावन येवन आसा. आनी अशें आसतना हर एका कुटुंबाच्या मालगेड्यांनी ती एक जबाबदारी कणगी जाय. कुटुंबांत कोंकणी उलय जाय, कित्याक म्हळ्यार आमची भास आमी उलयल्यार मात्र ती भास मुखल्या पिळगेक आमच्या फुडल्या जनांगाक आमी दिवंक पावतली. आनी त्या वेळ मात्र आमची भास उरतली, भासे सांगाता संस्कृती उरतली. आमच्या लोकांनी आदल्या काळात ह्या पर्यंत कितें सकट तांच्या जिवितांत खाण घेवन हाडल्यांत जावंक पुरो तो संप्रदाय, कला, संस्कृती आनी सबार हेर सबार सांगती ते सर्व खंडीत जावन उरतली म्हूण सांगूंक हांव खुशी व्हरून मुखलो उलो खाण घेता. निर्मार्गात लिशान उलो केला. हॅलो लिशा. हॅलो लिशा नमस्कार तुमका. नमस्कार नमस्कार. पयले पोटी उलो करचें गी? ना ना हाच्या पयले मेळ्ळा? मेळ्ळो मेळ्ळा गी? प्राइज मेळ्ळो ना म्हाका. प्राइज मेळ्ळो ना तर आज एक प्राइज मेळ्ळो दी न्ही लिशा. हॅलो जाप सांगा म्हाका, जाप सांगा ओडना. खंयचो दीस? सगळो दीस. सवो दीस म्हणटात गे. वय वय. ओके, देव बरें करूं लिशा उलो केल्ल्याक. तिसरें सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार घाला. बाळतीची 6वी म्हळ्यार खंयचो दीस? तो 6वी शब्द तिल्लेशे तुमी गमनान दवरून वाचल्यार तुमकां जाप कितें म्हण खंडीत जावन कळटा. 4थो दीस गी, 8वो दीस गी, 6वो दीस गी, 30 दीस गी. ह्या 4 ऑप्शना पैकी सारकी जाप कितें म्हण तुमी आमकां कळे येता. मुखलो उलो हांगासर आसा सुरत कळता अनुमानेस्त अशोक लायनर आसा. हॅलो गुड इव्हनिंग. नमस्कार तुमकां. नमस्कार नमस्कार. अशोक कितें करताय तूं? हांव आमची बेकरी आसा सुरतकल सोजा बेकरी म्हणून. सुरत सोजा बेकरी म्हूण आसा न्ही? वय वय तुम्ही हांगा आयल्यात पयल्या. तूं थंय वावर करताय गे? तुमचीच वय 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 तुमचीच बेकरी न्ही? वय 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 वय. सुरत कळते आयल्यार एक पुढे तुमच्या बेकरीक आमी विजीट केल्यार जाल्यार जायत गे अशोक. शुअर शुअर शुअर. कितल्या वरां म्हणसर आसताय? हांव एक 9 वरांसर आसता. ओके, जावं दी अशोक, बारी खुशी जाली. आता एक सवाल आमी येदोळच विचारला. बाळंतीची 6वी म्हळ्यार खंयचो दीस? खंयचो दीस म्हणटाय? सी 6 दीस वय करेक्ट. ऑप्शन सी 6वो दीस म्हणटाय गे. वय वय वय. 6वो दिसी म्हणटाय करेक्ट म्हणून न्ही तुमचो सांगून आसाय. वय वय वय. हांवें सांगचें मात बाकी उरला न्ही. ओके, जावं दी अशोक, देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. थँक्यू. मुखलो उलो आसा राणीपुरा तावन डेन्झिल लायनर आसा. हॅलो. हॅलो डेन्झिल नाम नमस्कार तुमकां. नमस्कार तुमकां. राणीपुरांत कितें वावर करतात गी तुमी? वावर करता. कितें वावर करतात? इलेक्ट्रिशियन. कोण सकट आमचें कार्य पळोवन आसा तुमगेर? घरची बोला. घरची सगळीं सांगाता म्हणून कार्य पळयतात न्ही? वय वय. ओके, तर आज आमी विचारलेल्या तिसऱ्या सवालाक कितें जाप म्हणून तुमी निर्धार केला? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी खंयचें? 6वो दीस म्हूण सांगतात गे. वय वय. ओके डेन्झिल, देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. तुमकां देव. मुखलो उलो आसा मियार तावन सुनीता लायनर आसा. हॅलो सुनीता नमस्कार तुमकां. नमस्कार. येस, आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल पळयले गे. पळयले. ओके, तुमी घराच आसचे गी कितें करतात? घरात असते. तुमी घराच आसचे, तर ह्या विशयान तुमकां जाणवा इल्लीशी चड आसा म्हूण चिंता न्ही. जाप कितें म्हूण सांगा. बाळंतीची 6वी म्हळ्यार खंयचो दीस? 4थो दीस. 4थो दीस म्हणटात गी. वय. इल्लेशे सारखे चिंता आनी एक अवकाश जाय करून दिता हांव तुमकां. 6वो गी, 8वो गी, 6वो गी, 30 गी? 6 दीस. 6वो म्हणटात गी. आनी एक पुढे परत इल्लेशे चिंता म्हूण सांगल्यार कितें म्हणटात? अनेक अवकाश दिता म्हळ्यार 6 दीस. 6वो दीस कितें? 6वो गी, 4थो गी? फायनल आन्सर कितें तुमचें? फायनल आन्सर 4थो दीस. फायनल आन्सर 4थो दीस गी. 4थो जावन 6वो वचून 4था कितें फाटी येयल्यात गी. ओके, जावं दी, देव बरें करूं सुनीता बाय उलो केल्ल्याक. देव बरें. कार्यांत मुखलो उलो आसा वामनजूर तावन शोभा लायनर आसा. हॅलो. हॅलो नमस्कार शोभा बाय. नमस्कार. ओके शोभा बाय, जाप कितें म्हूण सांगताय? जाप सी 6 दीस. ऑप्शन सी 6वो दीस म्हणटाय गे. वय. गेस करता आसात गी कळीत आसा गे? ना गेस करचें कळीत ना. गेस करचें पळया तुमचे गेस जिखता गी
काले म्हण पडया जायत गे ओके ओके देव बरें करूं शोभाबाई उलो केल्ल्याक मुकलो उलो आसा मेरला पदावतावन वॉल्टर लायनर आसा वय वय जाप कितें म्हण सांगा म्हाका चवथो दीस चवथो दीस म्हणटात गी चवथो दीस वय पक्का गी गॅरंटी गी गॅरंटी कोणे सांगले आता चवथो म्हणून तुम्ही सांगचे म्हणजे येजमानीन सांगले म्हळ्यार हाडू आनी दिवचे ता दीस न्ही देखून तुम्ही चवथो म्हणटात न्ही येजमानीन सांगल्या उपरांत तेंत फायनल मागीर बदलूंक ये नंबर ये ओके देव बरें करूं वळट्या मुलो केल्ला का मुकलो उलो आसा सुरत कलतावन प्रवीण लायनर आसा हॅलो प्रवीण नमस्कार नमस्कार डॉक्टर जाप कितें म्हण सांगता तुम्ही सी ऑप्शन सी सवो दीस म्हणटात गे वय डॉक्टर ओके प्रवीण देव बरें करूं उलो केल्ला का ओके थँक्यू येस आणि हांगासर आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवालाक जाप दिवंक असो वेळ हांगासर संपता बेजार करची गरज ना कित्याक म्हळ्यार हफ्त्याचे सवाल हर एकल्यानी जबाब दिवच्याक अवकाश आसतलो तर हफ्त्याचे सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार परत एक पुडी आमी घालता ह्या हफ्त्याचे सवाल अशें आसा गुरुवादाराच्या सुरवेर आसच्या वंकीक कितें म्हणटात आनी तुमकां 4 ऑप्शनां दिल्यांत पीन चळवला दुवाळे उमाळे कळवळे सारकी जवाब कितें म्हणून तुम्ही आमकां व्हॉट्सॲप करचे आणि व्हॉट्सॲप करूंक असचे नंबर तुमच्या टीव्ही पडद्यार आसा व्हॉट्सॲप करचे व्हॉट्सॲप करता आसतना दयाकर तुमचे नाव घाला ताचे उपरांत तुमचो गांव घाला ताचे उपरांत सारकी जवाब कितें म्हणून तुम्ही आमकां व्हॉट्सॲप करचे तशेंच मोगाचे न्हू सांजुजेची फिरगज पेजार मंगळूर DSCंत भगवंत हफ्त्याक पेजार कुर्सागुड्याक एक यात्रीक पैण मांडून हाडटा एक चारित्रीक कुर्सा वाट्याचे भक्तीपण थंयसर चलता आनी केदाळा चलता गी म्हळ्यार मार्चाची 31 तारीख मंगळारा भगवंत हफ्त्यार आनी सांजेर 5 वरार चलता आनी विशेष जावन थंयसर विशेष भक्तीपण थंयसर आदारतात जाल्ल्यान जरूर ह्या भक्तीपणाच्या कार्याक आमी सोमेसांनी भाग घेजय भगवंत हफ्त्यांत आमी भगवंत जावंक आनी कुर्सा वाट्याचे भक्तीपण आदारूंक आमकां एक अपुरबायसो अवकाश तुमचो वेळ तशेंच तारीख दयाकर नमनात कर्ण ह्या भक्तीपणाच्या कार्यांत भागीदार जायजे म्हणून तुमचे लागीं हांव मोगाचें आपोवणें ह्या संदर्भार आमच्या कार्यातर्फेन दिता तर आयच्या अंगड्याचे तिसऱ्या सवालाक जवाब कितें म्हूण पळोवचो वेळ आयच्या अंगड्याचे तिसऱ्या सवालाक सारकी जवाब आतां आमी पळया तिसरे सवाल आशिल्लें बाळतीची 60वी म्हळ्यार खंयचो दीस म्हणून आनी सारकी जवाब आसा 6वो दीस इल्लेशें कन्फ्युजन आसलें म्हूण पाती येता त्या खातीर दुसरी ऑप्शन्स आमकां आन्सर जावन मेळ्ळी पूण सारकी जवाब आसा 6वो दीस आनी 6वो दीस म्हूण कोणें सांगल्या तांची नांवां आमी दोगी सजराच्या लकी बावल्यान गेला आनी आयच्या कार्यांत जवाब दिल्या सोमेसांची नांवां हांगासर आसा तर कोण आज विनर म्हूण पळया पयली चीट काडटा तांकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन धर्मार्थ भलायकी तपासणी करच्या फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड मेळटा आनी हें इनाम मेळटा मेरला पदवतोन आयिल्लो उलो वॉयलेट मेरला पदव तुमकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड इनाम जावन फावो जाता तर मुखलें प्रायज कोणाक म्हूण पळया मनसा वॉटर पार्क एंड रिसॉर्ट्स हांचें इनाम उजिरे तावन जानेट बाय तुमी लकीत कितें म्हळ्यार पयलें कॉल करतना इल्लेशें लायनार गडबड जाली डिस्कनेक्ट जालें दुसरे बडी तुमकां कॉल मेळ्ळें तुमचें नांव बावला गेलें आनी प्रायजूय मेळ्ळां जानेट उजिरे तुमकां मनसा वॉटर पार्क एंड रिसॉर्ट हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता मुखली चीट काडटा तांकां लाखेनी केक शॉप हांचे तावन इनाम फावो जाता मेलोनी बेंदूर तुमकां लाखेनी केक शॉप हांचे तावन एक गिफ्ट वॉचर लभता तशेंच रेक्झिन सेंटर हांचे प्रायज कोणाक मेळटा म्हूण पळया वमंजूर तावन शोभान उलो केलो शोभा वमंजूर तुमकां रेक्झिन सेंटर हांचे तावन एक गिफ्ट वॉचर फावो जाता आयडियल चिकन हांचे गिफ्ट वॉचर सुरतकल तावन आसलो उलो आनी नांव आसा मानेस अशोक सुरतकल तुमकां आयडियल चिकन हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता नांवां मस्त आसात चीट मस्त आसा जाय तितल्या जाणांची नांवां आसा पूण अखेरीचें प्रायज उरलां वीटेक इलेक्ट्रिकल्स एंड लायटिंग्स इनाम मेळटा निर्मार्गा तावन लिशा निर्मार्गा तुका वीटेक इलेक्ट्रिकल्स एंड लायटिंग्स हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता मोगाच्या वीक्षकांनो कोणाक सकड इनामां मेळ्ळ्यांत एका हफ्त्या भितरच तुमी
आमच्या स्टुडिओक येवन तुमची इनामां स्वीकार करन वराजे एखाद्या वेळा तुमकां येवंक जायना जाल्यार तुमच्या तर्फेन कोणाय की तुमची फोटो आयडेंटिटी गव्हर्मेंट ऑफिशियल फोटो आयडेंटिटी दंड तुम्ही दिवचे आनी तुमचें इनाम तुम्ही स्वीकार करचें आनी हो जावन आसलो आयचो अंगडो भुरग्यांच्या जतने विशयांत म्हायती दिवचें आमचे प्रयत्न ह्या कार्या तर्फेन अंगडो तुमकां जरूर रुचलो म्हूण हांव पात येता तर येवच्या हप्त्यांत नव्या सवालां सांगाता परत हांव तुमकां आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्यांत मेळटा तवळ पर्यंत मोग उडास हासो सदांच असो तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आयचो हो अंगडो सदार करूंक आमकां सांगात दिल्ल्या मेरी पत्रा व अंजलूर तिकाय देव बरें करूं देव बरें करूं आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगी ती रोसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या